तीन वर्सां जाली स्टायपनाचेर उदा. स्टायपन कितले स्पीकर सर? 6,000 म्हयन्याक, 4,000, 5,000, 6,000 अशें. म्हणजे ही इज नॉट गेटिंग सॅलरी. देर इज नो प्रॉव्हिडंट फंड, म्हणजे कांयच ना ताका. ऑनरेबल मिनिस्टर इज कन्सर्न्ड अबाउट सच टायप ऑफ पीपल. सारको कन्सर्न. लास्ट टर्माक जेन्ना ऑपोजिशनान तो उलयतालो, ही वॉज व्हेरी मच कन्सर्न. आनी म्हाका जाय की तेणें सेम कन्सर्न आतां दाखोवचें, कित्याक देवान ताका ह्या पोजिशनाचेर हाडलाय. गोंयच्या लोकांनी मागलें, स्पीकर सर, आख्खे गोंयच्या लोकांनी मागलें की जो रोहन उलयता गोंयच्या भुरग्यां खातीर, अनएम्प्लॉयड युथा खातीर, आमचे चलयां खातीर उलयता, तेकाच मिनिस्टर करुया. पूण 1.5 वर्स जाले स्पीकर सर, कांय चेंजीस घडोवन येवंक ना, कांयच येवंक ना. No, let us accept that. We have to accept sometimes. Honorable Minister, when in opposition, he was always saying that Mamlatdar land should be kept for posterity, म्हणजे फ्युचर जनरेशन. आमचे गोंयकाराची लँड ती सांबाळून दवरपाक जाय. आनी हांवूय आहा जोडकार पिलेन कोमनीदादीचो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जेन्ना हांव घरा वयता ती एवरी डे म्हाका तो एक 3-4 रोड कोत्ता पळय ते दिसता. 4 रोड थिंगा चालू आहा. जस्ट ऑपोजीट सेरुला कोमनीदादीचे प्लॉटाचे सोकला वयताना, पिलेन देंवताना 4 रोड चालू आहा दामराचे करप. आमची लँड ती गोंयकाराची लँड, पिलेन कोमनीदादीची लँड. दे मस्ट बी सम प्रेसिडेंट, एटॉर्नी, कमिटी सगळे आहा. बट हे प्लॉट कोत्ता ते कोणाक स्पीकर सर? आफ्टर अनदर 10-15 years वील नॉट हॅव अ सिंगल प्लॉट. आमचे जाणट्यांनी दवरलेले ते. म्हाका दिसता एक 100-200 वर्सां पयलीं, 150 वर्सां पयलीं हे प्लॉट कोमनीदादीचे पोर्तुगीज गव्हर्मेंट आसतनासून ते आहा, दीस बॉडीज. आनी तेचे उपरांत आयज पासून आमी सांबाळून दवरलेले आहा. पूण ह्या फुडें कोमनीदादीचे प्लॉट म्हणटा ते आसचेच ना. स्पीकर सर, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जावं, डायवर्जन सर्टिफिकेट जावं, इनकम सर्टिफिकेट जावं, कास्ट सर्टिफिकेट जावं, सावंड परमिशन जावं, कितल्योश्योच सर्विसीस आर अवेलेबल ऑन द नेट. Today a person can go, type, take it online without having any issue की ऑफिसान वचून करतलो, येतलो, फावटी कांयच ना. घरा कडेन बसून ही सुविधा मेळटा. स्पीकर सर, म्युटेशनाचो इश्यू आज आमी एमेंड केला. वी हॅव एमेंडेड द रूल 10 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड. आनी त्या संदर्भात आमी जेन्ना एमेंड केला तातूंत we have taken out that whole thing. कोण पब्लिकेशन करतालो, कोण नोटीस काडटालो, बाकीचे तातूंत टायम वताले. ताज्या खातीर instead of sending to all the people on form 1 and 14, we have made it between buyer and the seller. And हे simplification I like, Speaker sir, whether there is an objection or no objection, the authority concerned, that is the Mamlatdar, has to clear the mutation in 90 days with or without objection. ताजेर तो आनी कांयच करूंक शकना. ताज्या खातीर म्युटेशनाची स्पीड वाडल्या स्पीकर सर. आमी अगेन वी एंडेड अप चेंजिंग द रूल 15A टू ऑटोमॅटिकली इनिशिएट म्युटेशन. आज तूं नवी प्रॉपर्टी घेता आसतना तुका परत म्युटेशनाक धांवपाची गरज ना. सब रजिस्टर जरी म्हजे कडेन लिंक नासलें, सब रजिस्टर म्हजे डिपार्टमेंट न्ही, बट ती गौरी आनी धरणी म्हणून जी सॉफ्टवेअर आशिल्ले, वी मेड देम टॉक टू इच अदर. आज म्युटेशनाक जेन्ना सेलडीड तूं करता रजिस्टर, यू हॅव टू गो ओनली टू सब रजिस्टर. जेन्ना तूं सेलडीड करता तेन्नाच म्युटेशन तूं फॉर्म थंयच पयशे भरता आनी थंयच्यान म्युटेशन स्टार्ट जाता. 3 दिसां भितर मामलतदार इज अकाउंटेबल टू टेक इट विथ हिम अँड स्टार्ट मुव्हिंग ऑन द पेपर्स, एन्श्योरिंग दॅट विदीन 90 days वी हॅव कंप्लिटेड द म्युटेशन प्रोसेस. There were a lot of complaints which came regarding citizen service center आणि माहिती घर. म्हणजे जे सिटीजनाक सर्वीस जाय ती माहिती घरांतल्यान सारकी मेळना, टायमार मेळना, एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटा. सर्वे प्लॅनाक भायल्या भायर आमकां आनी मागतात. हे खुबशे जे कंप्लेन which were written with me. On that base, principally government decided that we should stop माहिती घर्स, and we stopped माहिती घर्स. Citizen service center, the first one is opened up in Margaon in the collectorate. ह्या 2 महिन्या भितर आनी 4 तालुकान ओपन करता. आनी डिसेंबरा भितर 12 तालुकान सिटीजन सर्वीस सेंटर्स ओपन जातले. जितल्यो फास्ट मुव्हिंग सर्टिफिकेट्स आसा, रेजिडेंस, डायवर्जन्स, इनकम, कास्ट, सगळ्यो ऑनलायन अवेलेबल आसा, फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण 2012च्यान जेन्ना सेरुला कोमुदादीक प्लॉट दिवकूच मेळना, बाब रेजिनल्डान एक क्वेश्चन काडला, म्हत्वाचें क्वेश्चन, तो काडटलो अशी अपेक्षा करता परवा. पूण हे हातून समज असले इश्यू आसा, वी वील एक्ट. वेदर इट वॉज शिरवय, पाडेमॉल, वेदर इट वॉज कोलवाले,
which Bob Nilkant Halankar highlighted, which we went personally to do and took action on it, whether it was Arvale, whether complaint has been taken cognizance of and we are acting on it, whether it is TV, any Kumudat which has come and shown that there were illegalities, we have acted with a very firm hand. We have not taken it light. But code of Kumudat itself is an issue which we need to discuss today. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, I think code of Kumudat commission जे अपॉइंट जाल्लें तातून जे कमिशनान आपले रिकमेंडेशन दिल्ले ते खुबशे रिकमेंडेशन जमले जाल्यार ह्या असेंब्लीतूच आमी वी विल टेक इट एज इन टर्म्स ऑफ अ एक्ट वीच वी आर ट्रायंग टू डिले जाले जाल्यार एखादी वी विल हॅव टू लुक एट ऑर्डिनन्स कित्याक कुमुदाद is a very subjective matter which we will have to look at very seriously कित्याक सगळ्यां कडेन आसा 225 कुमुदादी टोटल गोंयां आसा जवळ जवळ 55 काय 70 आर नॉट एक्झिस्टिंग आर नॉट फंक्शनल उरिल्ल्यो फंक्शनल आसा 165 सुमार 165 आर फंक्शनल बट अकाउंटेबिलिटी तुम्ही जेन्ना each one individual घेतला I'll answer your queries individually. I think we have to come to a common point when it comes to Comunidad की आज Comunidad land ज्या तरेन आसा how much is the accountability की the government is taken to task for questions but every Comunidad is answerable through the code of Comunidad.